बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमच्या सम्य क्रिस्ताची कृपा बाबा समोग आणि पवित्र आत्म्या शांतीने कोट तुमचे सभे आसूं. बाबा नव्या दिसा पासत बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या समुदायाक आमचे पवित्र सभेच्या दर एका भाव भयणांक आनी आमकां सगल्यांक आशिर्वादाचो कुरपेचो बेसांवाचो पैकोणीचो जावंक मागुया. पीक तर खूब वावडी थोडे देखून पिकाच्या दुनिया लागीं आपली लोणी मोवणेक वावडी धाड म्हणून मागात. आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक हें देवाच्या आपोवणे फावो जावं ह्या चिकारी पवित्र सभेन जायती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपाशी जिविताक गोऱ्याब्या वरवीं बऱ्या जिविताय देखी वरवीं फावो जावं ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा तांकां आनी आमकां आमचे गोराबे भाग्योन जावं पवित्र जावंक मागुया. हे पवित्र मिसाची पेट वखपान तसले जावचे खातीर आमी सगळीं पातकी ओस्कोत मोड करून घेवया. ल्हान व्हड पातकाची तूक धरून बाबार्थाची राड मोगाची राड केल्ल्या पातकां सुकडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे आमी आतां मागुया. सोर तवेता ते भाग आनी तुमकां बाबा पडिलो मोसो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून तळांत सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बरो अपराध. ह्या बसत बेगिस्तान सांकवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर बाळाकी विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्त वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. समिया काकूत कोळ क्रिस्ता काकूत कोळ समिया काकूत कोळ. ह्या मिसाची तेसाव आसा पियेदाद गांवां ओतम्या खातीर मागता देवान सोर फावो करूंक मागुया. फ्रांसीस फेर्नांदीस फामिलीच्या जे भाव भयणां सोंपल्यान तांकां सोर फावो जावंक मागुया. आयज बर्थडे सानिया कोरिया ह्या भयणीचे ते कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मोदलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षे करस पडटा. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेंचे येतल्या ल्हान सुपल्या बाळांक ज्या वयच्या कुसव्यान आहात भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शापाय शामायक वावड्या खातीर भायर हात परदेसान घालपाक युरोपाक हात बोटीर हात जे कडेन भुरगे बाळना जे कडेन व्यक्तिकाय ह्या जगरांत रीण आहा काजारीच्यान प्रश्न आसा वावदें येस ना नवें घर बांदतात. गेल्या सकाळ जावच्या बापा ह्या गांवचे एक गोरब्याचेर एक समुदायाचेर जो आशिर्वाद मागता. ह्या गांवांत जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठ्या जिविताक आपोवणी आमकां फावो जावं. ह्या कोणाच्या आयज पिडींत आहा कोण ऑपरेशन कोण टेस्ट आहा कोण रिपोर्ट येवचो आहा त्या पेकोणीचो आसला. ह्या गांवांत आमच्या जायतीं भाव भयणां पिडींत आहात त्या पेकोणी फावो करून प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरून गेल्यांक सोयीचेर सूख फावो कर. फिरगोच्या संस्थांचेर एक गोरब्याचेर ह्या फिरगोचेर जो आशिर्वाद घाल. आमच्यो गोडसो मागणी बाबा मुखार बाबार्थान दवरुया. प्रार्थुया. काकुळसरा देवा आमच्या सोगतायेन तूं आमचो आसरो. भाग्यवंती देवा माती सुगडास काडटना तिचे उणिशेच्या आदारान आमच्या कोटेपणांतली आमी मेकळी सायशी कर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. होजेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता म्हजी रोजां नासतना तांणी राजा केले म्हाका कळय नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराच्या आनी रुपयाच्या निसणटणांक निर्मिल्ले तांणी कुड्डे देव केले. सामार्या तुज्या पाडकुल्यांक हांव पाठ करतां. म्हजो राग तांचेर पेट्टा.
केन्ना पर्यान इस्रायलाच्यो पूत धुवो शुद्ध जायनासतना उरतल्यो? एका कलाकारान केला त्या देव जावं नजो. देखून सामार्याच्या पाडकुल्यांक हांव उजो लायतलों, कित्याक तीं वारें वोंवतात आनी वादळ मोड लुंवतात. गोवांक कोणसां येवचीं नात, कोणसां पीठ दिवचीं नात. दितीत जाल्यार पोरकीं मनशां तें खातलीं. एफ्रायमा वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांचो सोयेक जाल्यो. हजारभर पर्यान म्हजे सुमूर्तीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दिवन जाल्यार पोरकीं करतात तशें तीं म्हजें आयकोचीं नात. योद्न करूंक तांकां आवडटा. बरें तर योद्न तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता. बरें तर मांस तांकां खावून दी. हें सगलें सर्वेस्पराक मानवना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक कास्त लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. सगलीं बरोबर म्हणुया. इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. स्वर्ग आनी प्रितूम आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलल्यो. आमचो जबाब, इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचाना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरे, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगतले कशे. आमचो जबाब, इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. हातांनी तांच्या आफडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकींच आनी तांचेर विस्वास दवरतात तीं तशींच. आमचो जबाब, इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतांनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आमचो जबाब, इस्रायलाच्या पुतांदुआंनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. सगलीं उबीं रावया. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सोमी म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव मोज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. मातिवा परमणी सोम्याचे शुभ वर्तमान. देंवसार बसले एका मोन्यांक जे सोरशीं घेवन आयली आनी देंवसार काडटोच मोनो उलयलो. लोकान अशापसान म्हणलें, इस्रायलांत असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिसी म्हणूंक लागले, पळय हो देंवसाराच्या परदना उद्देशी देंवसार काडटा. जुदेवांच्या देवस्थानी शिकयत, स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगोटीत,
आनी सोड जिन्सांचो पिळा रोग बरो करीत सगल्या नोकरांक गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी पोरशेक पळोवन सुरसुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गोळी नासलेल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हळें, पीक तर खूब पूण वावडी थोडे, देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणी मोवणीक वावडी धाड म्हूण मागात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. जेरेमियाचें पुस्तक 3 15 बुक ऑफ प्रॉफेट जेरेमिया चॅप्टर 3 वर्स 15. हांव तुमकां गूण दितलो, ते तुमकां जानवायेन आनी शाणेपणान शिकयतले आनी चलयतले. आयच्या पयल्या वाचपांत ओजियास प्रवादी हो इस्रायल पोरचे गूण कसो देवाचो संदेश पाठयता आनी पोरचेक देवाच्या मोगान परत येवंक उलो करता. शुभ वर्तमानांत जेजू बरो गवळी बापाचें राज मनशांक परगडटा. ओचोऱ्यां विस्मिता, पिडा रोगांतली वायटांतली सुटका पोरसां अणभवतात आनी ही पोरसां अणभवतना जेजू लोकांचेर नदर घालून आपल्या काळजांतलें दूख परगडटा. ही पोरसां बाबडी कशी जाल्या. बाबडी जावप म्हणल्यार कितें? सुरसुरे दिसप. आनी सुरसुरे दिसना ताका, तो खेरीत हुस्को परगडटा. ह्या राजांत खूब खूब वावरडी जाय. कसले वावरडी जाय? पवित्रतायेन जियेतले वावरडी जाय, भाग्यवानपणान जियेतले वावरडी जाय. आनी जेजूची मागणी एकूच, ह्या मोड्यांत वावरडी धाड. पवित्र सभेच्या वावरा खातीर वावराडी आमकां दी. बाबंडो, देवाचें आपोणी कोयतावन येता. देवाचें आपोणी गोराब्यांतल्यान उत्पन्न जाता. जेन्ना गोराबो बावार्थान, मागण्यांत, पवित्रतायेन एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेता, तेन्ना देवाचें आपोणी ह्या गोराब्यान केल्लो वता. आमचें जिवीत गोवायकेचें जाता. आमचीं उतरां आनी कोरन्यो देवाक गोवाय दिता, तेन्ना देवाचें आपोणें उत्पन्न जाता. आयजच्या मिसान बाळगीत आसतना आमचें जिवीत, आमचे गोराबे पवित्र जावं, मागण्याचें जावं, बाबार्थाचें जावं आनी चिकारेचे पवित्र सभेन जायती आपोणी देवाच्या मोड्यांत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक उत्पन्न जावं. पेठवणे गीत घेऊया. C30 पेज नंबर 41. C30. रूपे भंगर मागिला आको संसार सर्वस्रोस्राम कादी वस्ताम पितृम सत्वत्सव सर्वस्रोस्राम कादी वस्ताम पितृम सत्वत्सव Sfința, mușcăm în care să vă sperăm, în mășa patnat la magani tontu. म्हज्या भावनो आमचें बलिदान सत्विदा देवाक मानता असलें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान हांवें मनाक मेमेक आमचे की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा जे पोरचेची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत मारी तुज्या पुताची आवयची विनोनीन कसलोच आमचो उलो जाप विरेत उरो नासांव.
कसलेंच आमचे मागणे निर्फोड जायना जावं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रा आनी सासनांच्या देवा, सोर काडी आनी सोरता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. तीर बाबाडटान ताचें पुनर्जिवणपण परगडटा. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेंत येण्याक ओंतरेकता. देखून आतां देवता आनी सातां भोगतां सांगाती तामन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत, स्वर्ग आनी संवसार बोलात तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराचे नांवेन येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा कोरोस्त पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. देखून दोवा पोरींच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही मोशी कूड तुमचे पासोत समोर पोवची. तेच पोरी जेवणातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसलें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडसाक करात. बाबार्थाचो घूट इतलें गांवठी देखून सर्वेस्परा संजेच्या मोडनाच्या आनी पुनर्जिवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता. तुजी मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी कदीं वाचता. आनी क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपिनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा सगळे संस्कारी घेतलेल्या बराबर तिका मोगान सपून कर. तशें पुनर्जिवणपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यात ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. काकोतोरल्या मेस्तांक मुखामोडाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा मेस्तांची काकूत करून मागता. अशें बागेवंत कुवामारी देवाची मय संगाती बागेवंत जुजय जपोती बागेवंत दोत्ता बागेवंत जेवाज आयज सूर्य काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्मेच्या एकवटांत
देवा सोर पवेदार बाबा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक पीक तोर खूप वावडी थोडे देखून पिकाच्या धुने लागीं आपले लोणे मोवणेक वावडी धाड म्हूण मागात आमच्या भुरग्यांक आमच्या तोंडनाट्यांक देवाच्या राजा पासत भेटोवंक आनी आमचे गोराबे बागेवन पवित्र जावंक आमचें जिवीत जेसूक मानतेलें जावंक जे शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताणीत नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोंडराच्या जे क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबाशेन उतरेकतल्यांक आमकां जुदारका कुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमी क्रिस्तांव धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय पूणचे पवित्र सुबेच्या बावटी दिश्ट घाल आनी जे कशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तेका एका वटान सांबाळ तुजो जेताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सुद्दां तुमचे सभे आसूं आसा शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या समेत क्रिस्मसाक आमकां ती शोधवल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं समेत क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमेपयत्न सोकरांच्या मोडणारी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हेजे पवित्र करता सगळे आमच्या खोटेपणांतले आनी सोर वायटांतले आमकां निवार आसाच्यो आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी आनी सोशिल्ले वेगळे सरूंक केन्नाच निर्मू नाका हो जेसू बरो गवळी आयज आमकां उलो करता आमचें जिवीत पवित्र जावं आमचे गोराबे बागेवन पळान वाडो आनी ह्या वरवीं जायते आपोणी आपल्या मोड्यांत फावो जावंक हे मागणी जेजूचे तुरा वेळार जेसू आमच्या किरकोळ हुस्कोत काळजान येता बाबा तांचे आमी शेवता हांव तें सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
वेगी तुये आत्मा तुका घेऊन रावता स्वर्गीचे जेजू दिला आपली कुर्बान समर्पिता देवा मेट्रो आपूण जाता आमा मनशाक खावून दिता ये जेजू वेगी तुये आत्मा तुका घेऊन रावता ये जेजू वेगी तुये आत्मा तुका घेऊन रावता. E25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा तूं Jesu चितान म्हाका आय तुझ्या गायनी तूं म्हाका लिपय वेगळो सरूंक कोणीच येवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भोगतां सांगाती तुका बागाडच्या उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासरीक सोडवीच्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताची आवय सौकळास काडटना आमी तुजे कृपेचे बोरतीन आनूर बरी जावं आनी देवीक जिवितांत वाडून वचूं म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबयां सो सोर वेदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबांचेर वावर धंद्याचेर भुरग्यां बाळांचेर ह्या पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून याचे क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा. शेवटाक गीत गावया E6 पेज नंबर 80 E6 Amen.